आयज खंयचीय खाती मोठी आनी बारीक आसना, तूं कशें काम करता त्या खात्याचे सन्मान वाडटा, ती खाती मोठी जायत वतात. म्हणूनच आयज अनेक आमचे उपक्रम, नवे उपक्रम, आयज तुमकां एखादे वेळी दिसतलें पॅलिटिव्ह केअर योजना आमी आयज इंट्रोड्यूस केल्ली आसा. पॅलिटिव्ह केअर योजना म्हणजे आमच्या घरांतलो एखादे वेळ कोणी जाणटो आसतलो, म्हणजे आवय आसतली, बापूय आसतले, किंवा म्हणजे घरांतलो कोणी काका आसतलो, जेन्ना तो GMCन वता किंवा खंयच्याय हॉस्पिटलान वता आनी तेन्ना आमकां सांगता की ताजे दीस काबार जाल्ले आसात, ह्या दुयेंसाचेर आतां उपाय ना, एखादे वेळ कॅन्सरस डिसिजन हें आसा, आनी त्या वेळार खाट उपलब्ध ना म्हणून ते हॉस्पिटल सांगता की तुमी घरा व्हरतात. आतां घरा व्हरतकच ताका लायल्यो वादयो, ताका लावपाक जाय ते ड्रिप्स आसतले, ते जी वखदां दिवपाक जाय आसतली, ताका किडनी प्रॉब्लम आसा जाल्यार ताका डायलिसीस करपाक जाय, हे कशें करतले? आमकां खबर आसा तो वाचतो ना, पूण तरी आसतना ह्या जिवाक आमच्यांनी सोडपाक जायना. त्या वेळार आयज सरकारान एक हे केल्लें आसा, पॅलिटिव्ह केअर योजना म्हणून अशी 2 हॉस्पिटलां आयडेंटिफाय केल्ली आसात. त्या हॉस्पिटलान भितर ह्या पेशंटांनी वचपाचें. जरी खबर आसा ही फुकट आसतली, जरी खबर आसा तातूंत त्याच्या दुयेंसा भितर इम्प्रुवमेंट जावचो ना, तो बरो जावचो ना, पूण येणारे 6 म्हयने ताका जर काडपाचे आसा, जर जाय घरा कडेन ताचे जे हे पळोवपाक नाका, हाल जावपाक जायना, म्हणून त्या हॉस्पिटलान तुमी भरती करपाची. थंयचे लोक ताची काळजी घेतले. जी अटल आसराची जी स्कीम आसा ती सिम्प्लिफाय केल्ली आसा. काही जाग्यांचेर गव्हर्नमेंट जाग्यांचेर किंवा जमनींचेर जे घरां आसली तांकां ही स्कीम मेळनासली, पण आता ते सरकारान आमच्या सिम्प्लिफाय करून, सुदारीत करून, जेच्या वास्तव्य 30 वर्सां अशें आसा अशा सुद्धा ह्या नागरिकांक ही स्कीम दिवपाचें काम आमच्या सरकारान दवरलेलें आसा. तशी ही जी स्कीम पयलीं जनरल कॅटेगरीच्या लोकांक मेळनासली, आज ते EWS म्हणजे इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शनांतले लोक, जे गरीब लोक आसा, जे जनरल कॅटेगरींतले लोक आसा, तांकां सुद्धा ही स्कीम आज मेळपाची आमच्या सरकारान एक पुराय एक ताकीद दिल्ली आसा, सोय केल्ली आसा.